पात्र आतां इलेक्शन जावपाची आसात तुमकां कसो कॅन्डिडेट जाय आनी फाटल्या 5 वर्सान हांगा डेव्हलपमेंट जाल्या आमकां कॅन्डिडेट म्हणजे सारको डेव्हलपमेंट करपी जाय कित्याक ही स्लम एरिया सांगपाचें म्हळ्यार हो गांव खेडेगांव आनी हांगा इंडिया सारकेले स्लम एरिया आसा गार्बेज प्रॉब्लेम आसा गटर सारके ना लोकांक टॉयलेट ना आनी हाजेर चडशे कोणें लक्षूच दिवंक ना म्हणून तो असलो एक डायनामीक कॅन्डिडेट आमकां जाय तो आतां आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा हांगा हें जाता रोखडेंच वोटर चेंज जाता फाटल्या 5 वर्सान हांगा डेव्हलपमेंट जाल्या फाटल्या 5 वर्सां तितलो व्हडलोसो डेव्हलपमेंट कांय ना पळोवंक गेलो असो गांवचो कॉलनी सद्या वाडलेली आसा खूब कन्स्ट्रक्शन जें सांगपाचें म्हणल्यार त्या प्रमाणे तांकां थोड्यांक लायटी सारकी हांगा मेळना डेली हांगा लायटी वता उदक म्हणून एक मेळटा आनी गटर आनी गार्बेज तर सामकी सांगपाचें न्ही लोक सारके हाजेर हें जाल्ले आसा की कितें तरी हाजेर बाबा विचार जावंक जाय म्हणून पूण कोण ताजेर व्हडलेशें लक्ष दिना खुबशे पार्टी येयल्यात हांगा गोंयांत आनी सांताक्रूज म्हणटात ते हांगासले कॅन्डिडेटूय थोड्या पार्टीन डिक्लेअर केल्लेले आसा कितें दिसता तुमकां कितें जातलें सांताक्रूज सद्या अजून तिकेट अजून फायनलायज जावंक ना कित्याक आनी हो BJPक सीट अजून केन्नाच येवंक ना इतलें समज चडसो गेलो जाल्यार हो सीट सांताक्रूज पावय न्ही तो काँग्रेसूच कॅन्डिडेट जिखत आयल्लो आसा ताजेर हांव तुका कांय सांगूंक शकना आतां कशें कितें जायत आनी कोण येता तो कित्याक लोकांचेर डिपेंड थोडी लोकांक आतां कळ्ळां की हें फुडें अशें चलचें ना म्हणून आमचें राज्य फायनान्स जावं पयशे बियशे मोडून पळय येवपाचे आहा न्ही ते दीस चडशे आतां सोंपल्यात जमा हांगाचो जो आमदार आशिल्लो पळय पयलीं तो काँग्रेसीन आशिल्लो आनी मागीर तो BJPन गेलो सांगून गेल्लो की आपूण डेव्हलपमेंट आनी भुरग्यांक जॉब दितलो बीन म्हणून तशें कितें जालें फाटल्या 2-3 वर्सां तशें पयलीं ताका जेणे ते तितले प्रयत्न जावंक ना कित्याक तो आशिल्लो काँग्रेसीचो न्ही आपूण म्हणलो रुलींग पार्टीचे हाजेर सत्तेचेर ना तेन्ना आपल्याक तितली कामां म्हणलो हें जायना म्हणून मागीर तो BJPन गेलो BJPन गेलो ते लोकांनी थोड्यांक विचारलें की आमदार BJPन कित्याक गेलो तर ताणें सांगलें की पावराचेर आसा BJP आसा तर आपल्या कामां सुद्दां जर करपाक जाल्यार सत्ताधारी पक्षाचो हें जाय म्हणून आपूण BJPन गेलो म्हणून